हे म्हणजे डिस्ट्रेसिंग मंत्राज म्हणपाक शकता. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो पहिली गोष्ट म्हणजे सेल्फिश आसतले, पण यू कॅन ओनली पोर फ्रॉम अ कप विच इज फुल. म्हणजे तू स्वता पहिली स्वताची काळजी घेऊन स्वताची देखरेख केली जाल्यार तू फुडचे कामां करपाक शकता. बरोबर. सो फर्स्ट इज युअर हेल्थ. एब्सोल्युटली. सो फॉर दॅट हेल्दी डायट, हायड्रेशन, उदक पिवचेलें, बॅलन्स डायट खावचो, तरेचे फॅट डायट्स करनाकात. एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हाजे बरोबर चौथी गोष्ट जी खूप कमी लोक सांगतात, फायंड युअर स्पेस. तो 5 मिनटाचो जागो आसूं तुजो Correct. किंवा 10 मिनटाचेच आसूं, अर्द वर काड, बट दॅट इज युअर स्पेस. तुका जें आवडटा तें म्युझिक आयक, पेंटिंग कर, जें तुका दिसता तें, बट दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. लर्न टू से नो, अप्रिशिएट पीपल, बरोबर. आणि डोंट आयसोलेट युअर सेल्फ. हाणें हें केलें म्हणून हांवें तें केलें हो हिशोब दवरपाचो बंद करा. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. म्हणजे जें जालां तें जालें ऑलरेडी. बरोबर. तें झरयत बसपाचें ना. करेक्ट. आणि दुसरी गोष्ट, म्हाका अशें दिसता की स्ट्रेस आपूण कशें तुमी रियॅक्ट करता. देर आर 3 रियॅक्शन्स: फायट, फ्लायट आणि फ्लो. फायट आमी दिसूयभर फायट तर करतातच प्रत्येक गोष्टी कडेन. सो दॅट इज नॉट एन आयडियल रिस्पॉन्स. फ्लायट म्हणजे म्हज्यान जायना म्हणून जायना, यू हॅव टू लिव्ह. यू कॅनॉट रन अवे. सो थर्ड रिस्पॉन्स जो आसा फ्लो, तो सगळ्यान इम्पॉर्टंट. अँड दॅट फ्लो म्हणजे कितें, पयली सिच्युएशन येवनी, घडूनी, मागीर जें म्हजें रिॲक्शन जाता तें हांव रियॅक्ट करता. सो फ्लो विथ द थिंग. डोंट कीप पास्ट बॅगेज, इमोशनल बॅगेज कॅरी करनाकात. आणि लर्न टू एन्जॉय लायफ. यू हॅव वन लायफ. जें करपाचें आसा, जंय तुमकां शायन जावपाचें आसा, बरोबर. यू शूड डू इट.